खूप महागाई वाढल्या, गिरायकी सारखी सेल आमचा डाऊन झाला. Retail markets across Goa are seeing a sharp rise in meat and fish prices, causing concern among consumers. Beef prices have crossed Rs 500 per kg, making it the most expensive red meat after mutton. The hike has affected daily consumption, especially among communities where beef is widely eaten. Fish prices have increased even more. Kingfish, one of the most popular varieties in Panaji market, is now selling at up to Rs 1,300 per kg compared to Rs 650 to Rs 700 just 2 months ago. Other fish varieties have also become costlier. Chonak is priced at around Rs 750 per kg, while Motso has increased to about Rs 450 per kg. Smaller and commonly consumed fish like mackerel, sardines, and milkfish have also seen steep price hikes, making them less affordable for ordinary consumers. Traders say the price rise is due to reduced supply, high transport costs, and strong demand from hotels and neighboring states. बिफाचा रेट कसा असा आहे? आयज रेट आसा 500 आणि 400. 500 आणि 400. आणि हरशी फाटी कितलो आसलो म्हणजे 8 दीस पयलीं? 8 दीस पयलीं 450 आणि 350 हाडमाग आसा. कित्याक लागून वाडला? ते मातशें एक्सपोर्टाचे खातीर वाडला. एक्सपोर्ट कितें? एक्सपोर्ट जाता हांगा येना. हांगा आनी मासाचें शॉर्टेज बीन आसा, ते मातशें रेट वाडला. आनी गरिबांचे हाल जाता मरे. ते आतां कितें करपाचें, गव्हर्मेंटान केलां तशें विकपाचें. गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सून हाडटा ते आतां रेट वाडोवन दिता आनी आमी रेट वाडोवन विकता. बरें, बिफाचो रेट कितें वाडला कित्याक लागून? बिफाचो रेट वाडला म्हणजे कितें जालां, एक्सपोर्ट चड जाला. मीट इंडस्ट्रीन एनिमल्साचो डिमांड चड जाला, ताका लागून मीट प्रायस वाडपाचें पडलें. कोण वाडय? तुमी खंयसून हाडटाय बीफ आमचे गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सान आमी घेता. हय, मागीर ते कितल्या रेटीन दिता तुमकां? तेंचो रेट 270 to 80 रुपीज पर कार्कस आहा. हय, एक्सपोर्ट म्हणजे खंय एक्सपोर्ट जाता? फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज. म्हणून कितें जाला? म्हणून रेट वाडला मासाचो. पयलीं कितलो आसलो एक्चुली? 450 आहलो, 50 रुपीज वाडला. 50 रुपये वाडले. म्हणजे ते गरुडीचे महागा कमी येतात, गरून काढतात ते शिके. हय, दुसरे येना तर नुस्तें? दुसरे ते मागाची सवय असतात. सवाय मागाचे कशे? मागाचे असतात ते 900 रुपया, 1000 देतात. कितले? 900, 900. 900. ते गोरून हाडला म्हणून कितले? 1200? ते शिकेरेचे आमचे. हां, सिकेरीचे त्याला महाग असतात. 1200. 1200 रुपये. आणि काल कितलो रेट आसलो? काल 1300 रुपये. काल 1180. 1380 संडे आयतारा. आयतारा वाढूच असतात. इसवण 1300 रुपये किलो. हां, 1300 रुपये किलो. खंय चल्ले हाडटाय? हे गोरणीचे लोकल आहे. लोकल फ्रेश म्हणून? फ्रेश म्हणून न्हू. हां, खूप म्हारग जाला. खूप नुसते सगळे मारून